नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव सांजवी। आतां नजर मारूया आयच्या खबरांचेर। एक्झिट पोलाचे अदमास खोटे थारायत भाजपान गोंयान 20 जाग्यांचेर जैत सोडला, जाल्यार काँग्रेसीक 12 सुवातींचेर समाधान मानचें पडले। दुसरे वटेन आम आदमी पार्टीन आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आपले खातें उक्तें केलां। आपाचे 2 आनी रिव्होल्युशनरी गोवन्साचे 1 उमेदवार वेंचून आयलो, तशेंच मोगोपाचे 2 उमेदवार वेंचून आयल्यात। अपक्ष उमेदवारां मदीं दिवचलच्यान दोतोर चंद्रकांत शेट्टी, कुठ्ठाळे आंतोन वाज आनी कुट्टरे अलेक्स रेजिनाल्डान जैत सोडलें। एक्झिट पोलाचे निकाल खोटे थारायत भाजपान गोंयान सत्तेचें समीकरण घडोवन हाडलें। मुख्य विरोधक काँग्रेस तशेंच हेर थळाव्या राजकी पक्षांच्या आव्हानाक भाजपान यशस्वीपणान तोड दिलें। बॉक्सर मतमेजणेचे निकाल भाजपा वटेन लागिल्ल्यान बिरेस्तारा सांजे मेरेन राज्यपाला कडेन सत्ता स्थापनेचो दावो दाखल करतलो अशें प्रमोद सावंतान सांगलें। दिवचलचो अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेट्टीन प्रमोद सावंताची भेट घेवन भाजपाक आपलो तेंको उक्तायलो। ताका लागून भाजपाचें बळ आनीकय वाडिल्ल्याचें दिसून येता। मार्जीन उणी आशिल्ल्यान तरी भाजपाच्या उमेदवारांनी बऱ्यापैकी जैत जोडून सगळ्यांकूच अजापाचो धक्को दिलो। काल मेरेन सत्ता स्थापणुकेचो दावो केल्ल्या काँग्रेसीच्या पदरान मात निर्शेवणी पडिल्ल्याचें दिसून येता। भाजपाच्या पणजेच्या मुख्यालयांत जैताचे जल्लोश चालू आशिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा। पळयात पुराय बातमी। Of independent and so MGP and so. 100% बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। इंडिपेंडेंट को साथ ले रहे हैं, एमजीपी को साथ ले रहे हैं। क्लोज फाईट पूर्ण विजयाचं श्रेय मी माझ्या कार्यकर्त्यांना देतो, ज्याने दिस रात मेहनत घेतली माझ्यासाठी आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये मी नसतानाही काम केलं। ओके, त्याच्यासाठी माझ्या जिंकण्याचं पूर्ण श्रेय डबल इंजिनचा सरकार परत येणार। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि मेरे पूरे जीतने का श्रेय मेरे कार्यकर्ता को जा रहा है, मेरे पार्टी को जा रहा है, जिसके बेस से मैं पूरे चाहे वो कम मार्जिन से हो जीत के आए। मुख्यमंत्री बाबू शाणी of independent and so MGP and so.
बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा 100% बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ले रहे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण मंत्री मिलिंद नायकाक बरेच जड गेल्ल्याचें दिसून येता। काँग्रेसीच्या संकल्प आमोणकारान मुरगांव मतदारसंघांतल्यान जंय जोडीत मिलिंदाक अजापाचो धक्को दिलो। वेंचणुकेच्या आदीं संकल्पान मिलिंदाचें हें प्रकरण उक्ताडार हाडिल्लें। उपरांत हाचेर बरोच बोवाळ जाल्लो। भाजपा तशेंच मिलिंदानूय हे आरोप न्हयकारिल्ले, पूण संकल्पान मात हे संदीचो पुराय फायदो घेतिल्लो। परिणाम मिलिंदाक हार खावची पडली। विक्टरी असं काँग्रेसीची कितें जावन आयज हे मुरमुगांवची विक्टरी म्हणल्यार एक इतिहास जाला। कितें आयज आमचो तो MLA एक्स MLA म्हणटा तो एक्स मिनिस्टर आसा तेजी ते दादागिरी जाल्ले पळय मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी ताका ते अभिमान आसलो की हे फावटी हांव येतलो म्हणून। हे पब्लिकान मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी पब्लिकान आनी बरे तेजे कार्यकर्ता तेजे सपोर्टरान आज दाखोवन दिले की बाबा एक फावटी मनीस अभिमान येता पळय ताका गर्व येता पळय ताका काबर करता आनी देव बी ताका सपोर्ट करना। आयज ताका दाखयले जार आमी आमी हे मुरमुगांव आतां कशें डेव्हलप करपाचें अंडर द लिडरशीप ऑफ संकल्प आमोणकार ते आमी ताका दाखयतले। आज तो म्हणटालो फक्त MPT घेवन बसलेलो, आयज आमी डेव्हलपमेंट करून दाखयतले। आमी ईच एंड एवरी नुकड मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी काम करून दाखयतले आनी आमच्या भुरग्यांचे ते आमी ते रिवेंज काडचे ना। आमी आयज आमचे कोण नेगेटिव्ह आसा पळय तांकां बी आमी पॉझिटिव्ह करतले आनी तांकां बी आमचे वांगडा आसून आमी आनी मिलिनाक दाखयतले की बाबा आमी नेगेटिव्ह ना, आमी पॉझिटिव्ह आनी हे पॉझिटिव्ह काम करून आमचो संकल्प आमी जातलो। दाटल्याक आमचे ते आमची मॅन्डेट येवना तरी पर्यंत आमकां जाय आसलें की बाबा हे मुरमुगांव बेल्ट आमचो काँग्रेसीन जावपा जातलो आनी जो जालो आनी पब्लिकान आमकां सपोर्ट केले तांकां देव बरें करून म्हणटा। संकल्पाचे कार्यकर्त्याक देव बरें करून म्हणटा आनी आमचे सगळे कोण तेजे वांगडा आसले पळय फ्रॉम द डे 1 टू नायट तांकां बी देव बरें करून म्हणटा। आनी आमी आयज तेजे कोण आसा पळय मिलिनाचे ते कार्यकर्ता आसा पळय मिलिनाचे कोण वर्कर आसा पळय तांकां बी आयज आमी आमचे कॉन्फिडन्सान आमी पुराय देशभर चर्चेचो विशय थारिल्ल्या पणजे मतदारसंघान भाजपान जैत सोडल्या। बाबूश मोन्सेरातान सुमार 750 मतांनी जैत सोडले। भाजपान तिकेट न्हयकारिल्ल्यान उत्पल पर्रीकारान पणजेच्यान अपक्ष वेंचणूक लढयल्ली। पणजेन बाबूश मोन्सेरातान भाजपाचो गड राखलो। विधानसभेची वेंचणूक जाहीर जातकीच पणजेन भाजपाचो उमेदवार कोण ह्या विशीं आरती परती चर्चा चालू आशिल्ली। उत्पल पर्रीकार आनी बाबूश मोन्सेरात हाच्या मदीं भाजपान बाबूश मोन्सेराताच्या नावाक पसंती दिल्ली। देखून चाळविल्ल्या उत्पल बंड करीत अपक्ष वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो, पूण बाबूशाक हारोवपाक उत्पलाक अपयश आयलें। थोड़ा साइड जा रहे I am disappointed with the result. I am disappointed because BJP party basically the Karyakarta as far as Panjim and Taligaon both has not supported us. Because to tell you, as far as Taligaon is concerned, the Mahila BJP president was sitting on a Congress booth on the day of voting. And same thing to do in Panjim. So basically what happened, we defeated the BJP and we defeated the Congress. We won because of the support of these people. Clear? who you support as the CM? That will see after. Hello. How would you react on your victory? How would you react on your victory? I am disappointed with the result. Because this is not an expected result. BJP actually stepped behind the back. So are you going to leave BJP now? See, to tell you frankly, I am totally disappointed as far as the result is concerned. The Bharatiya Janata Party Kedar did not work for me. They worked for the opposition candidate. I basically fought the BJP
means unofficial candidate of the BJP as well as the Congress. It is because of the support of a few of the Karyakarta and other supporters, that is how we managed to retain the seat. बाबू इस तरीके से देखकर कंटिन्यू रहेगा सर पंजिम कॉन्स्टिट्यूंसी में हाँ? परिकर का मनोहर परिकर का लेने See, I am telling you what I am saying. See, I feel the BJP cadre has not accepted me in the party. I look at it in that way. So that is the reason. See, if he can get so many votes, it is just because the cadre shifted their votes to him. I can see only that. And basically, the BJP party on the leadership here did not manage to do the what do you say, the damage control. If you get one second, if you go to see Talegaon also, this is the first time a flag of the BJP will be flying in Talegaon. At least it was there. First time in the history of Goa, a BJP flag will be flying. Second thing, BJP Karyakarta there also worked against Jennifer. To give you one instance, I'll tell you, the president of the women's cell of the BJP, all Goa women's cell BJP, was sitting on the Congress table on the day of election. बाबू किस तरीके से चेहरा सही आया है क्या बीजेपी को बाबू शाह तुम्हारे साथ हैं बाबू का फिगर फेस सही विन हो गया ना. No, I am saying with our supporters, a strong, loyal supporters, that is how we won. Although you see that this thing, no, it was touch and go. It was whatever. It was just 20 votes here or 50 votes here. That was the difference. So how can you get that difference? Because I never expected this result at all. So now I can tell you with full with full my judgment that they played a part. The BJP Karyakarta has not accepted me in the BJP. भाजपाचो दाबोळे मतदारसंघाचो उमेदवार माविन गुदिनो सेगीत 7व्या फावटी निवडून विधानसभा वेंचणूक जिखलो. म्हाका हारोवपाक कांय जाणांनी यत्न केल्लो खरो, मात तांकां म्हाका हारोवपाक जमलें ना अशें माविनान म्हटलां. भाजपाच्या हायकमांडाच्या आदेशा प्रमाण फुडली राजकीय जबाबदारी हांव सांबाळटलों अशें माविनान म्हटलां. माझे एकूच म्हणणे, पीपल आर सुप्रीम. इन द डेमोक्रेसी दीस हॅपन्स. आमकां जाय तेचोच वारो मारलो जाल्यार मातशें दुसरो बदल जावपाचो. तसो दुसरे खूब उलयताले की बीजेपी 14 सीट दाखयना, गेले ते खेपे 13 आयले जाल्यार तेज्यावन कमी आंकडो येतलो म्हूण. नाव एज आय टोल्ड बिफोर आय स्टेप्ड इन द काउंटिंग हॉल, आमकां कशेंय करून 21 सीट मेळटली म्हूण. आतांय आमी 21चेर ऑलमोस्ट पावल्ले आसा. कांय प्रॉब्लेम ना, एक उणें आसल्यार. सी हांव एकूच सांगपाक शकता, आमची बीजेपी एक नॅशनल पार्टी. आमचे व्हडले व्हडले लिडर आसा. हांव समजता एक विश्वगुरू कशें तेका मानता. द टॉलस्ट लिडर इन इंडिया आमचे मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, मागीर अमित शाह जी आसा गृहमंत्री. हे इतले व्हडले लिडर जेन्ना आसा, हे पार्टीन एक प्रोसिजर आसा. द सेंट्रल पार्लिमेंटरी बोर्ड डिसाइड्स एंड दीस टू लीडर्स डिसाइड हू इज गोइंग टू बी टेक द लीडरशिप इन अ स्टेट. आय विल गो बाय द डिसिजन ऑफ द बीजेपी हायकमांड. हांव इतलेच म्हणपाक शकता. In fact, I want to place on record that I knew in any case I am winning. Only the margin was to be seen. And I did not get margin as expected because I know who all were helping him. Because they did not want Marvin to be the senior most member coming 7 times continuously. It creates a different ball game in the Goan politics. So as against that background, I am more than happy that I have won by more than 1,500 votes, which is a huge margin considering the size of our constituencies. मडगांवान हे फावट दामबाबान दिगंबर कामतीचेर आपली कृपा दाखयल्या. भाजपान बाबू आसगांवकाराक पेडणेच्यान उखलून मडगांवांत उमेदवारी दिल्ली, पूण मडगांवकारांनी मात आपल्याच मनशाकूच आपलो केला.
पर्या भाजपाचे उमेदवार दिव्या राणेन इतिहासीक जैत मेळयल्या. राणे घराण्याची यशस्वी परंपरा राखून दिव्यान काँग्रेसीचे गड म्हूण वळख आशिल्ले पर्या मतदारसंघ भाजपाचे झुळयेन घालून दिलो. फाटली कितलीशींच वर्सां प्रताप सिंग राणेन ह्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केलां. खाशेच्या राजकीय संन्यासा उपरांत पर्या कोण बाजी मारतलो हाचे कडेन सगळ्यांची नदर आशिल्ली. दुसऱ्या वटेन आम आदमी पार्टीच्या विश्वजीत कृष्णराव राणेन पर्ये मतदारसंघाचेर दावो दाखल केल्लो. पूण दिव्या राणेन हे आवाहन सोंपेपणान घेत सुमार 13,500 मतांनी आपली जैत निश्चित केली. गोंयच्या राजकीय इतिहासांत एकाद्रे बायल उमेदवारान मेळयली ही सगळ्यांत व्हडली जैत आसूंये. This is beyond expectations. Beyond expectations. माहीत होतं की लीड येणार म्हणून, पण दिस इज रिअली बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन्स. लोकांचा आशीर्वाद आणि प्रेम आणि विश्वास आहे म्हणून हे सगळं घडलंय. आम्ही विकास केला, आमच्या पार्टीन कामं केल्या म्हणून आम्ही हांगा आज पावल्या आणि लोकांनी विश्वास दवरला. खूप नेगेटिव्ह कॅम्पेनिंग जाल्लें तरी पासून लोकांनी विश्वास दवरला. तांणी पळयला दिल्ली सरकार आमची आसा, हांगा डबल इंजीन आमची सरकार, दिल्ली सरकार हांगा आसा म्हणटकच हांगाय आमचो विकास जातलो आमच्या लोकांचो. गोवा फॉरवर्ड पक्षांतल्यान भाजपान उडी मारिल्ल्या जयेश साळगांवकाराक बरीच म्हारग थारिल्ल्याचें दिसून येता. जयेशाक काँग्रेसीच्या केदार नायकान अजापाचो धपको दीत साळगांवाचे सीट काँग्रेसीच्या पदरान घातले. सुमार 1,900 मतांनी केदार नायक साळगांवान जैत जोडिल्ल्याचें कळटा. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान खातें उक्तें केलां. सांत आंद्रेंत विरेश बोरकार 4 मतांनी जैत जोडल्या. सांत आंद्रे मतदारसंघाची मतमेजणी सोंपल्या, पूण फेर मतमेजणी जावं येता ह्या विशीं अधिकृत बातमी रोखडीच दितले. हळदोणे मतदारसंघात भाजपाच्या ग्लेन टिकलो खारीचे तोंड पळोवचें पडलें. काँग्रेसीच्या कार्लोस फरेरान जैत जोडले. हळदोणचे सीट काँग्रेसीच्या पदरान घातले. उपरांत कार्लोसान आपल्या कार्यकर्त्या सांगातान मिरवणूक काडली. प्रियोळान प्रियोळकारांनी परतून एक फावट शिवाक घरात हाडून गोविंदा आला रे आलाची नारेबाजी केली. सुमार 145 मतांच्या आघाडेन प्रियोळान गोविंद गावडेन जैत सोडले. अपक्ष वेंचून आयिल्ल्या गोविंद गावडेन भाजपान प्रवेश केल्ल्यान भाजपाची थळावी गट समिती बरीच चाळवल्ली. ताका लागून विरोधी उमेदवार परस भाजपाच्याच वांगड्यांनी व्हडलें आवाहन उबें केल्लें. देखून गोविंद गावडेन जिखून येतलो की ना अशें एका वेळार दिसून येतालें, पूण गोविंदान हें आवाहन तडीक लायलें.
निमाणे कडेन आम आदमी पार्टीन आपले खाते उक्ते केले. गोंय विधानसभे खातीर आपान आपले 2 उमेदवार वेंचून हाडले. बाणावले वेन्सेवेगस चर्चिलाचे आवाहन मोडीत काडले जाल्यार क्रूज सिल्वान वेळी आपाचो बावटो हुबयलो. चर्चिलाक पक्ष लागना. चर्चिल थंय लोक अशे गणित आयज मेरेन पळोवपाक मेळटले. पूण आम आदमी पार्टीच्या वेन्सेवेगसान जैत जोडून हें समीकरण बदलावन उडयले. ह्या विधानसभा वेंचणुकेक 4 जोडपी निवडुपाचे मैदानात देंविल्ली. हातूंतली 3 जोडपी जैतिवंत जाल्या. तातूंत मायकल लोबो आनी डिलायला लोबो, पाबुश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, विश्वजीत राणे आनी दिव्या राणे हांकां जैत फावो जाला. जाल्यार चंद्रकांत कवळेकार आनी ताची घरकान्न सावित्री कवळेकार ह्या विधानसभा वेंचणुकेंत हारल्या. सगळ्याकून चड म्हणल्यारूच 13,000 इतकी चड मतां दिव्या राणे हिका मेळ्ळ्या. विधानसभा वेंचणुकेक सावित्री कवळेकार तशीच डिलायला लोबो आनी दिव्या राणे पयलेच फावट उबी राविल्लीं. निमाणे कडेन फोंड्या भाजपाचेच कमळ फुल्ले. रवी नायकाच्या जैताक आवाहन दीत मोगोपाच्या केतन भाटीकारान परतून मतमेजणी करपाची मागणी केल्ली. तेदे वेळार एक मताच्या आघाडेन भाटीकारां वटेन जैत चलिल्लें. पूण ह्या जैताक रवीन परत एक फावट आव्हान दीत वट्ट 13 मतांनी रवीक जैत सोडलें. बहुमत मेळ्ळें तरी लेगीत आमी सगळ्यां कडल्यान तेंको घेवन फुडें वतले अशें गोंय भाजपा प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या डबल इंजिन सरकाराचेर गोंयचे जनतेन दाखयल्लो विस्वासाक आमी पात्र थारतले असो विश्वास फडणवीसान उक्तायल्लो. दिवचलचो अपक्ष उमेदवार चंद्रकांत शेटये आनी कुट्टाळेचो उमेदवार आंतोनियो वाज तशेंच कुट्टरेचो अपक्ष उमेदवार आलेक्स रेजिनाल्ड भाजपान तेंको दिल्ल्याचे भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगलें. ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों ने विश्वास दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को ये जो जीत मिली है, मैं गोवा के जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं. देखिए, गोवा में भले ही हमको मेजॉरिटी मिल रही है, फिर भी हमारे साथ इंडिपेंडेंट्स आ रहे हैं, हम उनको साथ में लेंगे. एमजी पार्टी भी हमारे साथ आएगी, हम उनको भी साथ में लेंगे. सबको साथ में लेकर हम लोग एक अच्छा सरकार बनाएंगे. करू असं आहे की या संदर्भात आमची सेंट्रल पार्टी निर्णय करते है. इस बारे में निर्णय जो है वो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है. वो जैसे हमको कहेंगे कि निर्णय हुआ है तब हम सत्ता का दावा करेंगे. भारतीय जनता पार्टी के एमएलए चुन के आए और हमें डॉक्टर शेट्टी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिचोलिम कॉन्स्टिट्यूंसी चुन के आए, वो भी उन्होंने हमें अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया है. रीजनल लॉरेंको करके जो कुर्तोरिम कॉन्स्टिट्यूंसी चुन के आया, वो भी सपोर्ट डिक्लेयर किया है उसने. और कुट्टालिम से एंथनी वाट्स, ये तीनों हमारे संपर्क में, इन्होंने पार्टी को सपोर्ट डिक्लेयर किया है. तो भारतीय जनता पार्टी ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हम सबको साथ लेके जाते हैं और कोई भी हमें सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली उनका सपोर्ट भी हम ले लेंगे. कांग्रेस के दावे बहुत बड़े बड़े थे कि हम कांग्रेस है, ये देखो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, यूपी हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश के जो मिला है,
और नेतृत्व के आधार पे पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। और कांग्रेस ने गोवा में भी बहुत माहौल ऐसा किया कि जब कैंडिडेट उनके फायनल हुए। आता वेळ झाला एक लांब विसव घेवपाचो। विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया। तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।